कदंबा महामंडळाचे निवृत्त कर्मचारी आपले प्रलंबित मागण्यो घेऊन कदंबाच्या पर्वरी कार्यालयात एकठांय आयले। 7वं वेतन, एरियस तशेंच मासिक पेन्शनात सुधारणा ह्यो मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार दसऱ्याच्या दिसा फामिली सयत निषेध करतले अशी शिटकावणी निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दिलेली आसा। मजगतीं निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मुख्यमंत्र्याकडे मांडटले अशें कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकरान सांगले। आम्ही दसऱ्याक सगळे येतले आम्ही सगळे कदम महामंडळाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी परवरी कदंबाच्या मुख्य कार्यालयात एकठांय येऊन प्रलंबित मागण्यावेल्यान महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराक जाप विचारलो। 7वं वेतन, एरियस तशेंच मासिक पेन्शनात सुधारणा करपा विशींच्यो मागण्यो घेवन ते एकठांय आयिल्ले। कितलींशींच वर्सां जालीं आमी हे विशीं आवाज उठयतात, मात अजून मेरेन हे प्रस्न सुटावे जावंक नाशिल्ल्याचे निवृत्त कर्मचारी सांगतात। निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रस्न मुख्यमंत्र्याकडे मांडटले अशें कदम महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगले। मात 29 सप्टेंबर मेरेन मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार दसऱ्या दिसा फामील सयत निषेध करतले अशी शिटकावणी कदंबाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दिल्या। जाणटे जाले, थोड्या पांय घातल्या, थोड्या बट घातल्या, थोड्या 56 फ्रेंड मेले, थोडे पॅरालायज जाल्या, थोड्या शिकोवपा पयशे ना, पेन्शन येता ती 1500, 3000, 2500, 4000 म्हणटा वयर येना। 40 वर्स काम केलें ताका 4000 येता। 40 वर्स काम केलें ताका 4000। एक दीस खंय गाडी घेवन गेल्यार 4000 काबार, पोट भरप कशें? विधवा आहा तांकां 4000 पेन्शन केलां आनी आमी 40 वर्सां, 35 वर्सां, 30 वर्सां सर्वीस करून 3000, 2500 पेन्शन येता। आमी जगप कशें? हेजे सरकारान आमकां आन्सर दिता। सरकार आमचो आनी हांव सरकाराक मागता जात तितले बेगीन आमी एक डेडलायन दिला 29 सप्टेंबर टू 30 सप्टेंबर आमकां लास्ट कितें म्हणटा इन्फॉर्मेशन दिवचें, नाजाल्यार आमी दसऱ्या उमेदीर दसऱ्या बायल भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन आमी दसऱ्या येतले। रस्त्यार येवचें पडलें आमकां सिनियर सिटीजन म्हणून। पळय 4th पे लायली रस्त्यार येयला आमी, 5th पे लायले रस्त्यार येयला आमी, 6th पे लायले रस्त्यार येयला आमी, 7th पे लायले रस्त्यार येयला आमी। पयर फाटीं सगळे स्टाफ आमचो आझाद बनाचे बसलो तेन्ना आमकां सांगलें सीएमान आमकां दितले म्हणून, आज पर्यंत कांय दिलें ना। आनी आमी सीएम म्हणल्यार देवच न्हू आमचो, आमी देवाक मागता आमी जात तितले बेगीन आमकां दिवचें। 29 ते 30 पयलीं म्हणल्यार कितें म्हणटा आमी इन्फॉर्मेशन मेळटलें आनी 1 तारखे बी आमकां आपयनाक म्हणलां। आमी डायरेक्ट रिक्वेस्ट केला 1 तारखे बी आमकां आपय नाका, फोनय करनाका आनी घेयना जाल्यार तुमकां इन्सल्टय जावपा नाका। हांव कदंबाचो रिटायर कर्मचारी, 3-3.5 वर्सां जालीं म्हाका रिटायर जावन। आमचो जो एरियस तो आमकां दिवंक ना, तर त्यांनी आमी आतां मिटींग जाली आमची, तेणें आमकां कितें सांगलें पेमेंटाकच 7-11 कोटी गव्हर्मेंट आपणाक दिता। जर तुमचे टोटल जितके रिटायर जाले तेंचे दिवचे जाल्यार 35 ते 36 कोटी लागता आमकां। आतां आमचे MD साहेब, चेअरमन साहेब यांनी सांगले, तर आमी ताका ऑप्शन तुमच्या ऑप्शन दिता की तुम्ही आमकां वांगडा पैसे दिवं नाका। 35 कोटी लागता न्हू, तूं गव्हर्मेंटा कडसून 11 कोटी आनी 1, 2, 3, 4 कोटी 15 कोटी घे आनी आमचे 5 इन्व्हेस्टमेंट सन इन्स्टॉलमेंट 5 इन्स्टॉलमेंट जितके जाता तशें आमकां तुमी दी। आमी तुमचे वांगडा तितके पैसे 2 लाख 3 लाख ते मागाना, अशी तुमकां हात जोडून तुमच्या बरोबर तांकां विनंती करता। एरियस आमी तुका मागीर दितलो अशें म्हणून सांगलेलें, तो आयज पासून आमकां एरियस मेळना। एरियस मेळटले आशेर आमगे सगळे स्टाफ थोडो मरून काबार जाला, थोडे उरले आमी। हय, सगळे रिटायर्ड स्टाफ आनी आमचे कदंबाचे ऑफिसर्स आनी हांव चेअरमॅन, आमी तेंचे काही त्यांचे प्रतिनिधी येऊन आमी डिस्कशन जालें। त्या प्रमाणे त्यांचे जे इश्यू आसा म्हणजे ते एरियर्स 7 पे हो परत एकदा आमी सरकारा मुखार मांडटले आनी जे कितें हेज्या पयलीं 2 वर्सां आमी कितें प्रयत्न केल्ले आनी ते सविस्तर आमी तांकां सांगले कडेन आसा आनी त्यांचो परतून डिमांड आहा की आमचे परत एकदा तुमी मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालचे म्हणून। त्या प्रमाणे आमी ते परत एकदा सरकारा मुखार मांडटले। दुसरो त्यांचे जे कितें इश्यू आसा ते आमी सगळे पेन्शनाचे बी इश्यू बी सगळे परतून एकदा डिस्कस करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर।